जेजूच्या शिसांनी जेजून मागणे करचे पळयलें. जेजून मागणे शिकोवचे दिशेन ताच्या शिसांक जेजूची ही एक पहिली देख जावंक पावली. जुआवन आपल्या शिसांक मागोवंक शिकयल्ल्या तावन प्रेरीत जाल्ले शिस आपल्या मेस्त्रीतावनी मागण्या उदेशी लिसांव आशेतात. लुकाची सुवार्त आयकुप्यांक मात्र सोम्या आमकांय मागणे करूंक शिकय म्हणली उतरां मागण्याची आनी एक देख जातात. जेजून आपल्या शिसांक शिकयलेले मागणे विशेष. तो तांकां अशें मागोवंक शिकयता, बापा तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी, जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षितांव तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळ्ळेन व्हरी नाका. पयल्यान पयलें ह्या मागण्याची देख पळयल्यार हातूंत 3 कुशी आसच्यो दिसून येतात. पयली कूस दैवीक, दुसरी स्वताची आनी तिसरी कूस पेल्याची. अशें जेजून शिसांक शिकयलेले मागणे पयल्यान पयले देवस्तुती आटापता आनी देवा आनी ताच्या राजा उदेशी शिसांक आसूंक जाय ती आवडेवणी व्यक्त करता. बऱ्या समार्यागाराच्या वापारींत पेल्याच्या मोगा विशीं उलयल्लो जेजू आतां मागण्यांत सयत पेल्या संबंध महत्वाचो करता. पेल्या थंय बक्षण्याचो संबंध रुता करप जेजूक मागण्याचे मूळ जाता. देवा लागीं आपणाचो दिसपडतो ग्रास दी म्हूण मागप आपले अस्तित्व आनी जिवीत देवाचेर आदारून आसा म्हणून जेजू शिकयता. अशें शिसांचे जेजू लागीं मागणे आनी जेजून शिसांक शिकयलेले मागणे आमकां मागण्याची दोडती देखच सय.